शांतादुर्गेच्या देवळान व्हडा उमेदीन दीपोत्सव मनयलो। सगळ्या भाविकांनी एकठांय येवन दिवाळी मनयली। गांवकर वाडो दिवचलेन शांतादुर्गेच्या देवळान दीपोत्सवाच्या निमतान सगळ्या भाविकांनी एकठांय येवन दिवाळी मनयली। ग्रामस्थ मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या दीपोत्सवान सगळ्या बायला भुरग्यांनी उमेदीन वांटो घेतलो। देवस्थान समितीचो अध्यक्ष सतीश गांवकरान ह्या उपक्रमाची माहिती दिली। देवी शांतादुर्गेक नमस्कार करून देव रवनाका यांचं वंदन करून आयज हांगा जमलेल्या म्हणजे सगळ्या भाव भयणांक दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा दिता। आनी ग्रामस्थ गांवकार मंडळ ट्रस्ट हांच्यांनी शांतादुर्गेच्या संपूर्ण सहकार्यान जे आमचे गांवकर जे आसा जे भावीक सगळे आसा सहकार्यान आयज आमी सादारण म्हणजे 10,000 दिवे पेटोवपाचो संकल्प हांगा केल्लो आसा। आमच्या जास्तीत जास्त महिलांचो भुरग्यांचो आनी सगळ्यांच्या कौरांचो सगळ्यांचो आमकां सहभाग मेळ्ळो आसा। तेन्ना हांव ते सगळ्या महिलांचे म्हणटा हांगासर स्वागत करता। आनी त्याच प्रमाणे जो आमी दिपावली म्हणटा पळय दिपावलीचो सगळे आमी एकत्र येतात आनी हो एक असो देवी शांतादुर्गेन आमकां एक मनांतून विचार घातलो की अशें जर दिपोत्सव जर हांगासर केले जाल्यार सगळे भावीक म्हणटा ते एके कडेन जमा जातले आनी जो कार्यक्रम आहा तो आपल्या ते देवळाच्या समोरच्या संपूर्ण देवळाचो परिसर म्हणटा तो प्रज्योतमय असो करून दाखयतले। आनी हो कार्यक्रमान आमचे सगळे म्हणटा ते आमचे कमिटी मेंबर्स आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आसा। सगळ्यांच्या सहकार्यातून हो बरो व्हडलो कार्यक्रम संपन्न जाता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।